फामिलीक बरी भलायकी मागता फेलिझादा फेर्नांडीस आगासायेन थावन मानेवंत आग्नेला मोजोतीन झेनिका आनी एजिकेल केडन डिसोजा हांकां पिडयेंतली पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता पावलिना फेर्नांडीस सांत नेज. ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात त्यो अश्यो कारंजालें आ लेडी ऑफ रोजरी इगोजेचीं फिरगोजकारां आनी तांचो पाद्र विगार पाद्री पियो आल्मेदा आनी तशेंच आसागांव सांत कॅजिटन इगोजेचीं फिरगोजकारां आनी तांचो पाद्र विगार पाद्री जुलियो कार्लोस मेंडीस आनी तशेंच वार्का आ लेडी ऑफ ग्लोरिया इगोजेचीं फिरगोजकारां आनी तांचो पाद्र विगार पाद्री लुईस आल्वारीस तुमकां सगल्यांक येवकार. तुमच्या इतेसांवां पासत आमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत खेरीत भाशेन मागता. यादनिकांक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबी रावुया. Solves poracha mana Nowengi trocun kaya Amci katiroconya Tane corona koya Solves poracha mana Soto sanegit kaya Solves poracha mana Soto sanegit kaya Podle dar bolis paulia Pajoili amka sorbo Soglia kol samta kolbi Podli amya mogaci Solves poracha mana Soto sanegit kaya Solves poracha mana Soto sanegit kaya Basay leutol pane Urci cikeni toya Soglia mochang por solve Taronam devace Solves poracha mana Soto sanegit kaya Solves poracha mana Soto sanegit kaya बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ अखोंड करूंक ओत्रेकता. मानेवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजेचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून शेळयांचो भावार्थ वाडोवन पवित्र सभेचो एकचाराचो गूट जियेवून समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करून तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुख्य केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां
अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सभेन डिजिटल संस्कृताये उदेशी भावार्थाची आखाणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून ह्याच फिरगोजेच्या केंद्रांत नव्यान एकठांय जावन आपलें भावार्थाचें जिवीत फुलोवून हाडून जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसां भेटेन आमी मागुया. आनी चिंतना मनान धरून हे मिसान फावो ती पुरी वांटो घेतना आमकां सगल्यांक भावार्थान वाडोवंक संदी आसात. अदीक करून तरणाट्यांक पूण सबार फावटी ह्यो संद्यो वगडायलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पथकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपुरविदा देवाक हांव तुमकां भावब्रिंदो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट हदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बैगून सदांच सांगवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भावब्रिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. उगीच रावन मागुया. आमच्या घरांत वाड्यांत फामिलींत आसलेल्या तरणाट्यांचेर किरीत भाशेन तांकां जायते भाशेच्यो आडकुडी आसात. देवाचो सांगात तांकां मागुया आनी सगल्या आडकुडींक जैत व्हरूंक तांचे खातीर मागतना आमी तांकांय सदांच उत्तेजन दिवंक एनकरेजमेंट बरें कामाक आनीक तांचे बरोबर आमचोय वेळूय दिवंक तांचे खातीर आमचे खातीर एकल्या खातीरूय मागुया. जायतीं तरणाटीं प्रश्नांत आडकुडींत आसात तांकांय देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. सोर पुर्विदा देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक कालती जावंक ताच्या उतराक पालो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक कोणाचेच वायट उलोयना जावंक जोगडी मांडिना जावंक पूण सोमेस्त मनशाताय माणसुगेचे आनी सदां रीत रविशेचे जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आटपण नासलोली वाट चुकलोली जिनोस्वार वायट वंदवण्याची आनी
कुशाची गुलामां जाली. खोटेपणांत आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची हेर आमकां जोळटात आनी आमी हेरांक जोळटा तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेले आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोरवंडाराचे उदेलो ताचो व्हड मायमोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक पोरण्याक लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकलुतीक ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितल्या स्नानान आमकां दिली आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो आमकां सुबामपणी दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्याक आनी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणया, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेलता थंय म्हाका दिता आड पडोवंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळताय. राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुसपडटात, पोलेतात, तोताक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांचो बरोन ओत्ता. जबाब, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओळखीत गोरांत देवाच्या म्हज्या तिकाण सोदांक घाल. जबाब, म्हजो गवली सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvesporak, soy, soy, solvesporak, soy, soy. Solvesporak, soy, solvesporak, soy. जाता तें जावं, सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे तुमी तशेंच केला देवाक जाय. Solvesporak, soy, soy, solvesporak, soy, soy. Solvesporak, soy, solvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक मुळे वायट देखी येवच्योच नान अशें जावन वचो. पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचे कोटा. ह्या सुपुल्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलेले परोस ताच्या गोंयाक दांत्याचें पेड बांदून
ताका दर्यान उडयलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूंचो. दर मुतारी सोम्याक म्हणें आमचो भावार्थ वाडोय. तेन्ना सोम्यार म्हणें सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार हुमटोन दर्यान वचोन उबें जा अशें ह्या तुटच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जाते आनी ते तुमचे आयकोते. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणानो, नोव्हेंब्राचे 20 तारखे 1927 वर्सा जेजूच्या काळजाची परब समोर उमता त्या वेस्पाराच्या दिसा शेर्मांव सांगता आसतना मानिवंत पाद आग्नेलाक मरण आयलें. आनी अशें म्हणटात की त्या वेळाचो पादिगार जेन्ना ताची कूड मातयेक लावंक वेतालो तेन्ना ताणें अशें उद्गारलें, हांवें आयज एका सांताक मातयेक लायलां. मोगलिश्टांनो, आमी जर पाद आग्नेलाचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार तातूंत 2 वस्तू आमकां दिसून येता. पयले सुवातेर आमी पळयतात तो एक बागिवंत मनीस आसूं आनी आपल्या चालत्या जिवितांत ताणें बागिवंतपणी आपलें जिवीत जियेलें आनी दुसऱ्या सांतांच्या मार्गार चलूंक आदार दिलो. आनी दुसरी गोश्ट जी आमी ताच्या जिवितांत पळयतात ती म्हळ्यार ताका आपल्या शेळयाचो हुस्को आसलो. तो एक बरो गवळी आसलो आनी हें गवळीपण तो आपल्या चालत्या जिवितांत दर एका मनशाक भेट्टा आसतना तो दाखयता. हांव ताचें जिवीत वाचतालो पळय तेन्ना कांय बऱ्यो सुपुल्ल्यो ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो ताणें आपल्या शेळया सोबें केल्यात त्यो हांवें पळयल्यो आनी थोड्यो वस्तू हांव तुमचे मुखार दवरतो. पयले सुवातेर तो भुरग्यांचो मोग कोत्तालो आनी अशें म्हणटात की भुरग्यांक खेळपाक तो आदार दितालो. भुरग्यांक मेयाचे बॉल करप, टू मेक बॉल ऑफ द सॉक्स, तो शिकयतालो आनी जायते भुरगे खूंय ताचेच मे घेवन वेताले आनी हो बॉल करून खेळटाले. आनी हे भुरगे खेळटात ते पळोवन तो कुशीक आपल्या हातांत रोजराचें कोंत घेवन संतोश भरीत जातालो. आमी जाणो कांय बरे भाशेन तो एक बरो प्रवचन करपी मनीस आसलो. ताका म्हणटाले की तो प्रवचन करता आसतना वाग कसो उलयतालो पूण चालत्या जिवितांत एक शेळी कशी वागतालो. आमी जाणो तो कुंसाराच्या साक्रामेंता वरवीं कितल्याशाच लोकांक जेजूचें बोगसोणें दितालो आनी तांचें जिवीत बदलूंक आनी तांच्या जिविताक मार्गदर्शन दिवंक तो आपलो हुस्को दाखयता. आमी जाणो कशे भाशेन तो गवळी कसो दर एकल्या मनशाक जेजूची ओळख दिवंक कॅटिकिझम शिकयता. ल्हानूच भुरगो आसतना तो ताचेवन व्हड आसलेल्या बाबा भयणांक ही कॅटिकिझम शिकयता. मोगलिश्टांनो, हें जावन आसलें जिवीत पाद आग्नेलाचें आनी ह्या आपल्या साद्या चालत्या जिवितांत ताणें सांताच्या मार्गार चलूंक सुरवात केली. जायते फावटी आमकां दिसता सांत म्हळ्यार जे मनीस तांकां आमी इमिटेट करूंक जायना, पूण हांगा आसा एक ल्हान मनीस जो आपल्या चालत्या साद्या उतरांतल्यान आपल्या मोगाळ पोरण्यांतल्यान ह्या सांतपणाचो मार्ग चलता. मोगलिश्टांनो, आयज आमी तरणाट्यांचो दीस पाळटात आनी आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओंतरेकता. मोगलिश्टांनो, तरणाटी जावन आसा आमच्या देशाचो आनी आमचे इग्रोज मातेचो फुडार. आमी जाणा कशे भाशेन
तरणाट्यांक देवान जायते गूण दिल्या, जे गूण जर पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या बरेपणाक वापरले जाल्यार पवित्र सभा आनी देवाचें उतर परगोटूंक आदाराचें जातलें. आमी देख घेवया सांत कार्लो आंतोनिसाची, जो इंटरनेटाचो सांत असो आमी पाळटा. ताणें आपल्या जिवितांत 15 वर्सांनी हो संपोर साधना हो डिजिटल मिडिया उजार करून जेजूच्या युकरिस्टीक मिरिकल्स ताणें एकठांय केल्यो, सायबीण मायचे एपरेशन्स ताणें एकठांय केलें आनी जो गूण देवान ताका दिल्लो त्या गुणांतल्यान सांतपण ताणें जोडलें. मोगलेशनो, आयज आमी तरणाट्यांचे नदर कोत्ता आसतना, आमची नदर भोंवडायता आसतना तरणाट्यांचे कोश त्रास आमी पळयता आनी कशे भाशेन ह्या कोश्टांनी मानिवून पाद आग्नेल तांकां एक आदार जावं येता हाचेर आमी नियाळ कोत्तेले. तर पयले सुवातेर आमी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी पळयता. तरणाटी कशी सदांच आमी उगडास धरूंक जाय की देव आमचो मोग कोत्ता. जायतीं तरणाटी दुकान जियेतात, तांकां दिसता आपणाक कोणूच सोजमो ना, पूण जेजू तांच्या सांगाता आसा. आमी कश्टावतात पळय तेन्ना हें सोत आमच्या मनांत दवरूंक जाय. देव आमचो मोग कोत्ता आनी तो आमच्या सांगाता आसा. आनी पाद आग्नेला भाशेन जो मोग देवाचो आमी अणभवला तोच मोग आमी कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. कोन्यो व्हडल्यो करच्यो गरज ना, पूण ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान ज्यो कोन्यो आमी मोगान करतात तातूंत आमी सांतपणाच्या वाटेर चलता. दुसरी गोश्ट जी आमी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत पळयतात तें म्हळ्यार मागणें. ताका तेर्साचें मागणें खूब आवडीचें आसलें. मिसाच्या बलिदानांत तो सदांच वांटो घेवंक प्रयत्न करतालो. दुखे सायबीण मायची भोगती ताच्या जिवितांत आसली. तो सदांच आल्ताराक लागीं आसलो आनी हातूंतल्यान देवाक लागीं. आयची तरणाटीं सांडल्यान आयज आमकां इग्रोज मात उलो कोत्ता ह्या नोवेनांतल्यान ह्या तरणाट्यांक आनी आमकां जोरी तर आमी घुस्पोल्याव सांडल्याव जाल्यार जेजूशी या आनी जेजू लागीं येवपाक सगळ्यान व्हडलें साधन म्हळ्यार मागणें. दर एका दिसा आमच्या फामिलींत आमी मागणें करुया. दर एका दिसा आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. दर एका दिसा फामिलींत रोजाराचें मागणें करुया आनी हो संबोवन आमच्या फामिली मदें थिरावया, घोटावया. तिसरी गोश्ट जी आमी बाग्यो पाद आग्नेलाच्या जिवितांत पळयतात ती म्हळ्यार तो एक सादो मनीस आसलो. जायते फावटी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान तरणाटी भोंवतात. संवसाराची गिरेस्तकाय ज्यो वस्तू संवसारांत आसा तातूंत आपलें जिवीत ती भरूंक सोदतात आनी जायते फावटी ह्या तांच्या आनी आमच्या कोन्यांतल्यान खुशालकाय खोरी आमकां मेळत. भक्तीवन पाद आग्नेल जावन आसलो सादो मनीस. ताच्या जिवितांत व्हडल्यो वस्तू नासल्यो, पूण सादेपणान ताणें आपलें जिवीत जियेलें. आमी सादी मनशां जावया. दर एका दिसा सादेपणान जेजूची वावराक आमी घाण मारुया. जेजू लागीं आमी सरुया. आनी निमाणी गोश्ट जी आमी ताच्या जिवितांत पळयतात ती म्हळ्यार पाद आग्नेल जावन आसलो मनीस जो सदांच देवाची खोशी करूंक मुखार सरलो. हें जावन आसा अंतोर साद्या मनशाचो आनी एका भाग्यवंत मनशाचो जे दर एका दिसा तो देवाची खोशी पाळूंक प्रयत्न करता. तरणाटी कशी वाडलोली कशी आमकांय हें मिसांव आसा दर एका दिसा देवाची खोशी पाळूंक आनी देव सांगता ते परमणे आमी जीव. तर मोगालेक्षण जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जीवन जेजू ह्या आल्तारार येतलो. हो आल्तार जाता आमकां पुना देवाच्या मोगाचो. सदांच उगडास दवरया देव आमचो मोग कोत्ता. सदांच मागण्यांतल्यान हो मोग आमी वळखुया. हो मोग जो वळखला तो साद्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी उक्तेपणी दाखोवया. दर एका दिसा देवाची खोशी ओळखुया आनी ते परमणे आमी जिवया. आनी ह्या आमच्या साद्या चालत्या जिवितांतल्यान पाद आग्नेलाची देख घेवन आमी सांतपणाच्या वाटेर चलू. तर हेंच करूंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांत माग. आनी आतां आमी उबी रावन थोडी मागणी आमची बापाशी दवरुया.
आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. ताणीन आपले जिवीत क्रिस्ती तत्वान परमोणे जिवन ह्या संवसारात देवाचे राज थापूंक एक मोती वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. Aman Bapa, Emagni Kota Duka. आधुनिक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. ताणीन तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. Aman Bapa, Emagni Kota Duka. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांच्या जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उद्देशीं उजवाडावन आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसल्या काल दवरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jezusia, Aman Bapa, Emagni Kota Duka. सिरवी सोदतल्या आनी आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडून कोश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सिरविसो मेळूंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. Jezusia, Aman Bapa, Emagni Kota Duka. देवान आपल्या मोळ्यांत उदीक वावराडी धाडल्या पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यांत ताणेन ताच्या उल्याक उदारपणी खाण दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. Jezusia, Aman Bapa, Emagni Kota Duka. आणि आमचे मनान काळजांत असलेली मागणी आम्ही हुस्के कोणती घेऊन आयल्यात ते ओगेपणान धरूया. ही आम्ही मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोराता तोशे. तुझो मोयकून ओळखून करून शुको सोन्याक दिवून. तुकाच बापा सोड मोचे, दिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोड मोचे, तुझे से कोण काशेने. तुकाच बापा सोड मोचे, दिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोड मोचे, तुझे से कोण काशेने. मुझ्या भावबंदो मोशान तुमचे बलिदान सोद पुर्वेदार देवबापाक मानतात असले जावून मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीत आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्कोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आम्ही भोगतीपणी घालता
ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देश आमकां सुर्गींच्या आनंदाक पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आनी सोमेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा सोर खड्यांत सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली हे खातीर सगळीं रोजनां आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा थारोन मेवलेली तुजी पोजा स्वर्गार एका तड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरोंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीस पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आ सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco good porgotuja. Somiaci suamiu dokata, ani ekaci pieka, ty kripati tu vojmo Jezus, ani duše moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक
आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतेल्या आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव पी फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनोज्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुर्विदार बापा, सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयज कांय भाशेन आमी तोदनाट्यांचेर लक्ष घातला आनीक पादाग्नेल मानेवून पादाग्नेल आनी कोण भाशेन भुरग्यांक तोदनाट्यांक लागीं हाडले. ही इगोर्जेची सुवात तोदनाट्यांक बरे कामां खातीर वापरूंक संदी दिली. आमी आवय बापूय आसात, वडिलां आसात, सगळ्यां सवें उदे करून भुरग्यांक तोदनाट्या सवें आमी बरेपण पळोवंक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन जावंक आनी तोदनाट्यांक सगळ्या वायटां विघ्नांतली निवारूंक मागून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक करून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरभाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबटांचेर दीस घाल. आ तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी कर.
चेतले आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू पावताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू दिसता तो मुndo दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू दिसता सादी मोशा सांजी आनी नेटी कोका जेजूची कूड तिचे जिवे सादे बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू दिसता पळोवंक वेगळी भाशेन जाती गाती मोगता जिवन जेजू ताचे गोडात बाबा ताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा ही घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया कित भाशेन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरणाट्यां पासत आमी ओळखतात त्या तरणाट्यां पासत मागुया प्रार्थुया कोणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून
आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फाव जाल्लें तें सुर्गींचें बोड कोऱ्या मनान केल्ले साकरेन आमचे भितर तोखच्याक उदीक करून तरणाट्यांच्या जिवितान तुजो आशिर्वाद मागतना तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. उपकार मागीर मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावल इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. आयज आमी खुशाल तुमी येवन मानवंत आग्नेलाशी तुमची इतिहासावां घातलेलीं आसात. हे जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आनी तुमकां दिनवासतना आयज केली भाशेन आमी दिनवासतांव कारंजलींच्या पादविकाराक फादर पियो आल्मेडा तशेंच आसागांवचो पादविकार जुलियो कार्लोस मेंडेस आनीक आमच्या वारकेचो पादविकार पाद्र लुईस आल्वारीस तशेंच तुमकां हे आमचे पाद्री भाव रोमार घेवन आयिल्ले आसात. जावं कारंजालींची वो आसागांवची वो वारकेची देवान तुमचेर भरपूर बेरसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी. मोगाळ इश्टनो खेरीत इतिहासावां पासून मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंप्यांक वो आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन करीत करूंक जाय. जायते सोयिंबा वरती अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या ते उपरांत हाडल्यार आमकां त्यो फायद्याच्यो जातल्यो. मोगाळ इश्टनो आमी हालींच पिलार मिशन एग्जिबिशन हाची उक्तावणी केल्ली आसा. आनी ह्या एग्जिबिशनांत आमी केरीत भाशेन आमच्या भारताची संस्कृताय दाखयलेली आसा. जंय जंय आमचे पिलारचे मिशनार वावुरतात त्या त्या जाग्या वयल्यो त्यो त्यो वस्तू थंय आमी दाखयलेल्यो आसा. आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानो वचून ह्या एग्जिबिशनांत तुमी वेची आनी आमच्या भारताची संस्कृताय अणभवची. आमी केरीत भाशेन तुमचे लागीं मागता. कित्याक इश्टानो जायते फावटी आमकां भारताची संस्कृताय वा आमच्या धर्म प्रांताची संस्कृताय आमी नकळो. आमचे धर्म प्रांत म्हणल्यार आमकां दिसता गोंयांत ना इश्टानो. गोंया नगर हवेली दमान तशेंच आमच्या भारतांत जायती संस्कृताय आसा. तुमी पळोवची. उपरांत कितें घडटा कांय दीस फाटीं जेन्ना आमचो आदारी मिसमसाय पिलार आयिल्लो आमी ताका हार घातलेलो वायरल जाता. व्हिडियो वायरल जावन जायते आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध उलयलेले. कित्याक आमच्या भारताची संस्कृताय जायते जाण नकळो. आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानो आमी थंय एग्जिबिशनांत ह्यो सगल्यो वस्तू घातलेल्यो आसात. तुमी वचून त्यो पळोवच्यो. मोगाळ इश्टानो तुमी पळयतात वर्सान वरस हांगा जायती उदरगत जाता. ह्या वर्साक आनिकूय बरे भाशेन हे पेंडल आमी घडलेले आसा आनी जायते जाणांनी आमकां तुमचो आदार दिल्लो आसा. तुमकां आमी काळजांतान दिनवास दिता. आनिकूय आमकां जाय तो तुमचो आदार गरजेचो. कोणूय आमकां जावं ह्या पेंडलाक जावं ह्या आल्ताराक आनी दुसरे खर्च आसा तांकां आदार दिवंक सोदतात आमच्या ऑफिसांत तुमी वेची. मोगाळ इश्टानो 15 सकाळीं 10:30 वरांचे मीस आमी केरीत भाशेन जाणट्या पासत भेटयलेले आसा. ह्या मिसांत आमी जाणट्यांक आनी दुयेंत आसलेल्यांक ह्या पेंडोलांत आमी कुमसार करतलीं. तांकां मिसाची भेट दितलीं. तांकां पवित्र तेलान मागतलीं. इश्टानो तुमच्या घरांनी तुमची जाणटी आसल्यार हाडात. हांव जायते फिरगोजेन वेता. जायतीं जाणटीं म्हाका म्हणटात बाबा तूं खंयचो आनी पिलाचो म्हणल्यार ती म्हणटात बाबा तरणे पिरायेर आमी येतालीं रे पिलार
आतां जायना, भलायकी जायना, पिराय वाडलेली आसा. ब्रेस्तारा दीस तुमी मानवत आग्नेलाचो दीस मनयतात तेन्ना आमचोय उगडास करात, आमचेय पासत मागात. इश्टानू, तुमच्या जाणट्यांक, तुमच्या दुयेंतांक हाडात. त्या दिसाक 15 शुक्रारा दिसाक 10:30 वरांची मीस केरीत भाशेन जाणट्यां पासत दुयेंतां पासत दवरलेलें आसा. त्याच दिसाक इश्टानू 15 शुक्रारा दिसाक रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 पर्यंत आमचे नायट विजील आसा. ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानवत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागता. तुमी येवन त्या नायट विजिलान भाग घेवचो आनी केरीत भाशेन आमच्या मानवत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागचें. मोगाळ इश्टानू, पिलाची संस्था ही संस्था सोसायटी ऑफ एपॉस्टॉलीक लायफ आनी हे संस्थेचे अंतरराष्ट्रीय सभा, इंटरनॅशनल सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शारांतान प्रोफेक्ट बोश लुईस आंतोनियो कार्दियल तागले आनी मिशनरी संस्थेचे 30 श्रेश्ठ वकील आनी विका जनरल हाजीर आसतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरार, डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरार भौशीक मानपत्र आमी भेटयलेलें आसा. अपोस्टोलीक नुन्सियो आमच्या भारताचो, तशेंच आमचो कार्दियल साहेब, तशेंच आमचो आदारिबिस्म साहेब, आमचो बिशप एलेक्स, बिशप सबस्त्यांव, बिशप थेवदोर हाजीर आसतले. तुमकां सगल्यांक त्या दिसाक माये मोगाचो येवकार. तुमी येवन तुमचो सहकार, तुमचो सांगात पिलार संस्थेक दिवचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानू, आयज तुमकां आमी दिन वाचता कित्याक जायते जाणां तुमी आयिल्लीं आसात. आमी तुका दिन वाचता कित्याक जायतीं जाणां ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन, जायतीं जाणां ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन देवाचें बरेपण, देवाचो आशिर्वाद अणभवतात. आयज तुमी आयिल्लीं आसा, आमी तुमकां दिन वाचता. म्हजे केरी दिनवास आमचे गायन मंडळाक, आमचे कारंजालींची बाबा भयणां ती बरी भाशेन तुमी गायन गावन आमकां आदार दिलो देखून तुमकां आमी दिन वाचता. तशेंच आयज देवाचें उतर परगटलेलें आसा. फादर जोनस, तुका काळजांतान दिन वाचता. देवाचें उतर परगटून आमच्या लोकांक तुवें शिकून दिली, मानवत आग्नेलाचे जिविताची तुवें परगटलें देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टानू, मानवत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रिसिल्ल्या स्वारीस अशें नावेलींतान सांगूंक सोदता. म्हज्या दुवेच्या लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं, पूण तिका भुरगें नासलें. तीन दोतोराशी तिणें इनायस घेतलो, पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक अवघड, कित्याक तिच्या कुसव्यान फायब्रॉइड्स आसले आनी घोवाचेय प्रॉब्लम आसले. त्या वेळार हांवें कोतकोत्यान मानवत आग्नेलाशी मागलें, जेजू लागीं माग म्हजे दुवे पासत आनी म्हज्या दुवेक एक भुरग्याचें देणें दी म्हणून. ताणें दोगांयनीन मानवत आग्नेलाचे नोवेनांत भाग घेतलो. ते उपरांत गेले ओतुंबरांत आपूण गुरवेस आसा म्हूण म्हजे दुवेक गमोवन आयलें. पूण गुरवेसपणाच्या बेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान ताका सांगलें की भुरगें वाचचें ना, पूण हांवें देवाचेर भावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगळ्या अडचणां मदीं म्हजे जुलयाचे 12 तारखेर एका बाबाक जल्म दिलो आनी आमचो बाबा एकदम बरो आसा. हांव देवाक दिन वाचता आनी मानवत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळोवंक मागता. मोगाळ इश्टानू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज आमी आमच्योय गरजो, आमचे आवडे, आमचेय प्रश्न, आमचीं दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो, तुमचो भावार्थ जागुयात. जें हांव मागता तें म्हाका देव दितलोच म्हणून बोरवोशान भावार्थान मागात. आयज सकाळींच एक जोडी आयिल्ली, 13 वर्सां भुरगें ना तांकां.
13 वर्सां जालीं लग्नाची, भुरगें ना तांकां. हांवें मागणें केलें, धाडलीं तांकां मानिवंत आग्नेलाशी आनी तांकां सांगलें, मानिवंत आग्नेलाशी मागात, 1 वर्सा भितर येता त्या नोवेना भितर मानिवंत आग्नेल तुमकां देण्यांनी भरतलो. कित्याक हांवेनूच असली सुमार 10 जोडी अणभवल्यांत जाणें मानिवंत आग्नेलाशी भावार्थान मागलेले तांकां भुरग्यांची देणी फावो जाल्यांत. तर असलोच भावार्थ आमी घेवया, आमची इतिहासांवां मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारुया. आनी आमची इतिहासांवां इश्टानो देवाक उबारतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर ही सगळीं इतिहासांवां इश्टानो एकठांय करुया आनी आमची काकलूत कर म्हणून, आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज उबार. भावार्थान माग. आयजाय तीं तरणाटीं जिवितांत सांडलेलीं आसात तांचोय उगडास कर. आयजाय तीं तरणाटीं सिर्विसेक आश येता तांचे पासत माग. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. निमणें गीत जातूच पिडेवंताचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत जातलो. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Jezucia Bogdan, तुझे नाव आयज पोसोळटा. दिसोत पिकोवली तू जावन आसा, स्वर्गाची वाट दाखयता. दिसोत पिकोवली तू जावन आसा, स्वर्गाच वाट दाखयता. उल्हास आमचे देवा मुखार बोलूंक तुका
The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and felt dejected. The Blessed Virgin Mary appeared to James on a pillar and strengthened him. In Goa, the Franciscans built a monastery in 1613, dedicated to Our Lady of Pilar